आयज जीएमसी प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र हांगा ओपन जाल्लो आसा. हाचे उक्तावण आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें. This was known as DDRC, District Rehabilitation Center. आता तो दिवासा केंद्र झाला. आता वो परमनंट असतलो and we will be giving free orthosis and prosthetics. Prosthetics means the part which is lost from the body. We give artificial limb and we will also give the splints for the people who have deformity. It is under the Pradhan Mantri scheme. Our Honorable Health Minister had allotted this area. In India, this is the 51st Kendra. एक खूप उमेदीची गोष्ट आमकां आलिम्को आनी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टीस एंड एम्पावरमेंट सेंटर तांच्यांनी आमकां एक प्रपोजल दिल्लो की अशें एक प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र जातून जे पळय दिव्यांग लोक आसतले तांचे खातीर जे पळय एड्स एंड एप्लायन्सीस आसतले व्हीलचेअर म्हणात हियरींग एड म्हणात इंक्लुडींग इलेक्ट्रीक चेअर्स इलेक्ट्रीक व्हीलचेअर आनी अशें इवन आर्टिफिशियल लिम्स पांय म्हण हात म्हण तांचे खातीर एक केंद्र करपा खातीर एक प्रपोजल आयिल्लो. हाजो फायदो म्हणजे गोंयभर लोकांक हे हांगा जे पळय दिव्यांगाक गरज पडटली ते फुकट मेळटले. थोडे तांचे डॉक्युमेंटेशन एक आसतलें एक इनकम लिमीट एक आसा 22,500 आनी त्या क्रायटेरियान आयले जाल्यार तांकां फुकट मेळटलें. स्टुडंटा खातीर बांबोळीच्यान रुपेश राव.